नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मडगांव जिल्लो हॉस्पिटल ईएसआयच्या रेजिडेंट दोतोरांची कोविड वैजकी सेवा बंद। निवासी व्यवस्था खाली करूंक लायिल्ल्यान आशिल्ले तशे जीएमसीचे ड्युटीर। मुख्यमंत्री म्हणटात कांयच ना। चांदर रातभर रेल्वे ट्रॅकाचेर हजारांनी लोकांचे शक्ती प्रदर्शन। दक्षिण अस्तंत रेल्वेचे डबल ट्रॅकाचे काम आडायले। रेल्वेन बेतगुट लायलो। आंदोलनात काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आपवाले। तमनार पावर लायनीक धार बांदोड्या झाडांचे कत्तलीचो प्लान। गोवा फाउंडेशनाचे याचिकेची हायकोर्टात दखल। तमनाराचो आदोगाद म्हणटा कन्वर्जन सनद ना, काम चलना। शाळा सुरू करपा विशीं सरकाराचो निर्णय मंगळारा। सूत्र म्हणटा स्कुलां हायर सेकंडरी चड करून दिवाळे उपरांतच सॅनिटायझेशनाचो व्याप। खर्चाचो प्रस्न मोठो। गोंयांत सनबर्न जातलोच म्हणून डिसेंबरांत कोविडाची परिस्थिती पळोवन कितें तें थारतलें। लोकांक नाका जाल्यार मेळावलेची IIT फर्मागुडयेर व्हरपाचें शिनाल। लोबो उलयलो। आणि राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाचे मिशन आत्मनिर्भर गोशाळा गोंयांतय। दिवाळेक शेण वापरून 1 लाख पोंट्यो घेयात। गोशाळा आत्मनिर्भर करात। गो संवर्धन केंद्राचो उलो। मडगांव जिल्लो हॉस्पिटल ईएसआयच्या रेजिडेंट दोतोरांची कोविड वैजकी सेवा बंद। थंयची निवासी व्यवस्था खाली करूंक लायिल्ल्यान दोतोर आशिल्ले तशे बांबोळे जीएमसीचे ड्युटीर। 6 म्हयने मायज जाले दोतोर आपल्या भलायकेचे बरे वायटाचो विचार करिनासतना दीस रात घश्टे काडटात। सरकार सादी रावपाची व्यवस्था करूंक शकना म्हूण दोतोर फुर्योज। मुख्यमंत्री म्हणटा डिना कडेन उलयला। संप बी तसलें कांयच ना। फाटले 6 म्हयने कोविड पातळसावन 8 ते 10 वरां PPE किट घालून काम करपी दोतोरांक आतां अकोमोडेशन मेळचें ना म्हण सरकारी फर्मान। मडगांव जिल्लो हॉस्पिटल ईएसआयच्या रेजिडेंट डॉक्टरांची कोविड वैजकीय सेवा बंद जाल्ल्यान जमा। थंयची निवासी व्यवस्था खाली करूंक लायिल्ल्यान चडशे दोतोर फुर्योज जावन परत आशिल्ले तशे जीएमसीत ड्युटीर। आतां आमचे जे डॉक्टर्स आसात ते 24 वरां थंय काम करतात। हांच्यान मडगांव किंवा खंयच्याय हॉस्पिटलान वचपाची वेळ 1 वर। सो ह्या 1 वराच्या ट्रान्झिटान आमी एमर्जन्सी मॅनेज करपाक शकपाना। आमचे सगळे डॉक्टर ज्युनियर आनी सिनियर 8 ते 12 वरां PPE घालून काम करतात। आनी ताजे नंतर इतली व्हडली जर्नी सदां करपाची शक्यता ना। हे सगळे आमचे प्रॉब्लम्स आमी आमच्या डिना कडेन आनी गव्हर्मेंटा फुडें मांडिल्ले। आमी हेंय सांगिल्लें की आमचो इशू सपोज रिजॉल्व जावं ना जाल्यार जे डॉक्टर्स आसात ते ESI आनी कोविडा मदीं ते सगळे डॉक्टर्स आपली सर्विसीस थंयच्यान विड्रॉ करतले आनी परत GMCन आपल्या रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट्सान जॉयन जातले वेर दे आर सपोज टू वर्क। नाव द थिंग इज एज ऑफ टुडे द residents who are posted there in ESI and South Goa District Hospital have been told that they will have to be paid for their accommodation. And we do not agree to this proposition at any cost. So as we had informed before, the guard has withdrawn all its residents posted there from 2 PM today. We just now had a meeting with the administration. They have assured us verbally that this issue will be resolved, but we stand firm on our stand. Whatever it is, we want a written assurance that till the time the doctors are posted in all these COVID hospitals, and they should be assured a single accommodation, decent stay. Until we get our demands, we are not joining back services in ESI and South Goa District Hospital. All those doctors have been called back and they have immediately resumed their duties in their respective departments. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता दोतोर संपार बी काय ना। डिनाकडे आपण उलयला। त्यांचा फक्त राहण्याचा विषय होता। मी डीनचं बोलणं झालं त्यांच्याशी, संप नाही।
चांदर रातभर रेल्वे ट्रॅकाचेर हजारांनी लोकांचे शक्ती प्रदर्शन. लोकांनी रेल्वे डबल ट्रॅकाचें काम आडायलें. दक्षिण अस्तंत रेल्वेन तणाव नाका म्हूण बेत गुटलायलो. थारायल्ले प्रमाण एक्टिविस्ट राजकीय पक्षाच्या उल्याक रिस्पॉन्स दिवन हजारांनी लोक धोल ताशे म्युझिक घेवन फातोडेर मेरेन रेल्वे ट्रॅकावेल्यान हाल्लो ना. गिरदोळे जंक्शन बंद करून काम चालू करपाचो रेल्वेचो बेत सध्या थंड. आंदोलनात काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आप वाले. गोंयांत गोंयचो नाका हे संघटनेक आमच्या पक्षाचो पूर्ण सपोर्ट. वी हॅव कम फॉर सॉलिडॅरिटी विथ द कॉज. वी आर अगेन्स्ट द 3 ट्रॅक प्रोजेक्ट आनी सरकारान तो विड्रॉ करचो नाजाल्यार सरकार पडटलो. गोंयच्या बरोबर सरकारूय वतलो. Only goal! Say no to goal! 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 Latest by tomorrow, whatever time, by tomorrow, the meeting has to happen. That's why we have mentioned, if she cannot convince and we are not getting an appointment, the agitation continues. We cannot bind them. आयचे एजिटेशन 100% सक्सेसफूल जाला. 100% सक्सेसफूल. आनी गोंयचे इतिहासान म्हाका दिसता दीस इज टू बी इन लेटर्स ऑफ गोल्ड दीस मोमेंट. आयज 5000 मायज गोंयकार भायर सरले रातचे 12 वरांचेर. हे कोळश्याचो डबल ट्रॅकिंगचो जो प्रकल्प आसा, काम जे चांद्रा जावपा आशिल्लें तें हाडपाक भायर सरले. आनी आयज सक्सेसफुली लोकांनी एक सुद्दां फातर सुद्दां हालपा दिलें ना, कांयच काम करपा दिलें ना आनी काम 100% हाडायलें. सो हें एक्चुअली ही एक व्हडली जैत जाल्यार बीग विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आनी हें एकूच पावल आसा. पूण आयज 100% कन्फर्म जाला की गोंयकार लोक सगळो उठला आनी ह्या प्रोजेक्टाचे विरोध कितेंय करपाक तयार आसा. I have already spoken this matter to the party and I have already spoken to the Honorable Chief Minister that whatever needs to be done in the interest of the local, आमचो गोंयकार, गोंयचो इंट्रस्ट पयलो. हे आदी मनोहर पर्रीकरूय उलयतालो. हांव एसेंब्लीनूय उलयलां कोलाचेर. म्हाजें रिकॉर्डिंग पळया तुमी आसतलें. कर्नाटकांतल्या तमनार प्रकल्पांतल्यान येवपी हाय टेन्शन लायनीक धार बांदोड्या सांगोड मोठ्या प्रमाणात झाडांचे कत्तलीचो प्लान. मोठी मागणां पावल्यांत म्हूण हुस्को उक्तावपी गोवा फावंडेशनाचे जनहीत याचिकेची हायकोर्टांत दखल. तमनार कंपनीक हायकोर्टान नोटीस धाडून जाप मागिल्ली. कन्वर्जन सनद नाशिल्ल्यान सध्या थंय कसलेंच काम वा बांदकाम चालू ना म्हूण तमनाराच्या आदोगादाची जाप. कर्नाटकांतल्या तमनार प्रकल्पांतल्यान गोंयांत येवपी हाय टेन्शन लायनी खातीर सांगोड धारबांदोडा वाठारांतल्या 2670 झाडांची कत्तल करपा खातीर परवानगी दिल्या. थंय मोठी मागणां खूब कामगार पावल्यात. थंयचो वाठार क्लियर करप, माती काडप चालू आसा म्हूण हुस्को उक्तावन गोवा फावंडेशन हायकोर्टांत पावलें. हायकोर्टान दखल घेवन तमनार प्रकल्पवाल्यांकडच्यान जाप मागिल्ली. कन्वर्जन सनद मेळूंक ना, सध्या थंय कसलेंच काम चालू ना, बांदकामूय सुरू ना म्हूण तमनाराच्या आदोगादान जाप दिल्या. सांगोड गांवांतले बॅडमिंटन कोर्टाचे सुवातेर रिजनल प्लानांत निसर्गीक वाठार, शेता भाटाचो वाठार म्हूण नोंद नाशिल्ले सुवातेर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन उबारता म्हूण गोवा फावंडेशनान जनहीत याचिकेंत म्हणलां. अशा सुवातींचेर कन्वर्जनाक मान्यताय दिवंक जायना. सुप्रीम कोर्टान 4 फेब्रुवारी 2015 दिल्ले ऑर्डी प्रमाणे अशे जमनीचें स्वरूप बदलूंक शकना म्हूण याचिकेंत दावो केला. 2670 झाडांची कत्तल जावंक दिवंक नाका. जें कितें थंय निसर्गीक लुकसाण जालां तें भरून घेवचें. तो वाठार आशिल्लो तसो करपाक सांगचो आनी कितें आसा तो दंड फर्मावचो म्हणूनय गोवा फावंडेशनान हायकोर्टा कडेन मागला. कन्वर्जन सनद नासतना मोले पंचायतीचे ग्रामसभेत विशय नासतना कसलोच थाराव घेनासतना सरपंचान झाडां मारूंक परवानगी दिली म्हूण याचिकादारान हरकत घेतल्या. टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्ट आनी 2021 रिजनल प्लानाचे दिशा निर्देश गुट लावन केपेच्या टावन प्लॅनरान बांदकामाक टॅक्निकल क्लियरन्स दिला म्हूण याचिकादाराचो दावो. गोंयांत शाळा सुरू करपा विशीं कितें तें मंगळारा थारतलें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता.
प्रुडंटाक कळना त्या प्रमाण स्कुलां हायर सेकंडरी दिवाळी उपरांतच सुरू जावये. कांय राज्यांनी स्कुलां आनी केंद्रीय विद्यालयां आज सावन सुरू जालीं. स्कुलां सुरू करतले जाल्यार सॅनिटायझेशनाचो व्याप आनी खर्चाचो सध्या मोठो प्रस्न. खूप कमी कोमुनिदाद अशा पद्धतीन दराम डेपोजीट करता. बट आय कॉंग्रेच्युलेट एंटायर टीम ऑफ द कलंगूट त्यांचं जे सगळी कमिटी हा पयली आनी इतकेच न्ही तर म्हाका दिसता 9,500 डिव्हिडंड जो आसा तेणें डिक्लेअर केला त्याचे जवळपास 2,500 सुमार ते जाळवंडार शेअर होल्डर्स आसा तांकां 9,500 प्रत्येकाक ते दिवपाचे फाल्यांच्यान ते डिस्ट्रीब्यूट करता. खरोखरूच म्हणजे बरी कोमुनिदाद जर चलयली न्ही जाल्यार अशा पद्दतीन ती चलोवपाक येता हे तेंच्यांनी घालून दिल्लें उदाहरण आसा. तांकां परत एकदा कॉंग्रेच्युलेट करता. आमची 2 ते 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा जी आमकां हेका दिल्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटा खातीर कलंगूट ही तेंच्यांनीच दिल्ली आसा. त्या खातीर बाकीच्या सगळ्या कोमुनिदादींनी अशाच पद्दतीचो आदर्श घेवचो. स्कूल रिओपनिंगाचेर कन्सल्टेशन काबार जालें. आयतारा सनबर्नान ऑफिशियल शेड्यूल ट्विटरार जाहीर केलो. मंत्री बाबू ना म्हणिना. सनबर्न गोंयान येता काय मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार हय हय सांगता म्हण जाप दिवन भायर सरलो. काबार जाले फायनल डिसिजनाचेर आयज फाल्यां भितर. आतां स्कुलाची सुटी रिस्ट्रक्चर केल्या न्हू म्हणजे दिवाळी उपरांत जातलें न्हू रिओपनिंग जालें. रिस्ट्रक्चर केल्या तेंची एक फाल्यां भितर डिक्लेअर केले वयतले. काय जावंक ना. निवेदन म्हाका खूप जाण दिता रे. निवेदन दिलें म्हणजे आपलो व्ह्यू दितात सगळ्यांना. थँक्यू. ओके. सनबर्नचं एक होणार आहे. जानेर मेरेन 8 ते 10,000 सरकारी नोकऱ्यो जायराती काडटले. युवकांचे जायते प्रश्न आसतले. युवकांचो नोकरेचोय प्रश्न म्हाका खबर आसा. आयज नोकरेचोय प्रश्न गोंयांत भेडसयता. पण हाजो अर्थ आमी भिवन वचूंक ना. फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात म्हणजे सरकारी नोकऱ्यो ज्यो आसा ह्यो मिनिमम 8 ते 10,000 नोकऱ्यो ज्यो आसा जानेवारी उपरांत एडवर्टायजूय जातल्यो आनी भरल्योय वयतल्यो. प्रुडंटाक सुत्रां सांगता त्या प्रमाण दिवाळे उपरांत शाळा सुरू जावये. गोंयांत सनबर्न जातलोच म्हूण निश्चित ना. डिसेंबरांत कोविडाची परिस्थिती कितें आसतली ताचेर सगळें थारतलें म्हूण कळंगुटेचो आमदार मंत्री मायकल उलयला. टुरिजम वेवसाय उद्देग धंदे चालीक लागूंक जाय. मात एक सनबर्न केलो, लाखभर लोक आयलो आनी व्हायरस पातळावन सगळें बंद पडलें अशें खंय जावंक नाका. थंडेंत सध्या सगळ्याक कोवीड परत पातळूंक लागला म्हूण मायकलाचें शिनाल. ऑलरेडी सनबर्नाचेर सांगला कितें तें दो इन प्रिंसिपल तसो एप्रुवल दिवंक ना. तो कंडिशनल एप्रुवल हा. इफ there are cases in Goa at that particular time in December, Sunburn festival will not happen in Goa. This is very much clear. As part of the government, I have already told him our stand. We want business to continue in Goa. आता जे business येता, इंडियन टुरिस्ट येता, थोडे फॉरेनर येवपाक लागतले, चार्टर येवपाक लागतले. कंटिन्यू जावपाक जाय. एक सनबर्न केले आनी बिझनेस बंद जाले अशें जावंक पाना. आय एम नॉट अगेन्स्ट सनबर्न. आय एम द फर्स्ट पर्सन हू सेज सनबर्न इज रिक्वायर्ड. But in pandemic, if the situation gets bad, like Delhi आता कितें आहा केसी वाडल्यो फाटल्या दिसांनी. विंटराक एंटायर युरोपान सेकंड वेव स्टार्ट जालो आनी डॉक्टर्स आर प्रेडिक्टिंग that wave can also come into Goa and India. So जो तर मुंबय, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे ह्या सायडीन जो तर वेव स्टार्ट जायत. इवन आता 4-5 दीस पयलीं 5,800 केसी इन दिल्ली. अशें जो तर विंटर ते सायडीन विंटर स्टार्ट जाला. आमच्या आदीन गोंयान अजुनूय गरमी आहा. जो तर हिंगासर अशें केसी डिटेक्ट जाल्यो डिसेंबरान वाडपाक लागल्यो जाल्यार सनबर्न जावचो ना. शे मेळावले IIT लोकांक नाका जाल्यार फर्मागुडी व्हरूं येता म्हूण लोबोचे सरकाराक शिनाल. खासदार तेंडुलकरूय तेच मताचो. मुख्यमंत्री खंय कितें तें करतलो. ऑनरेबल CMाक हांवें सांगलां तो IIT प्रोजेक्ट त्या लोकलांक जर तर नाका तूं दुसरे कडेन व्हर. फर्मागुडीन कोण तरी हाड म्हणटा. आमचो लोकलाचो जागो आहा थिंगा एक्सटेंड करूंक जाता. आनीक जागो एक्वायर करूंक जाता. कंपनीचो जागो तेको ना जाल्यार आनीक घेवपाक जाता. वेगवेगळे वस्तू करूंक जाता. आतां मेलावली जे करूंक सोदता ती इट इज लायक अ IIT विलेज म्हणजे ground+1 स्ट्रक्चर जातलें विलेज एटमॉस्फियर. सो वी कॅन गो वर्टिकल ऑल्सो like how it is gone in Hyderabad and all. I have seen IITs in Hyderabad. जो बाब तेंडुलकराचे मत ते म्हाजें मत
आमचे पार्टी प्रेसिडेंटाचें मत आहा तें म्हाजें मत, तेंचेंय मत अशें आहा की थिंगासून शिफ्ट जावचो। ऑनरेबल CM विल टेक द रायट डिसिजन एट द रायट टायम। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया। राष्ट्रीय कामधेनू आयोगान देशांतल्या सगळ्यो गोशाळा आत्मनिर्भर जावच्यो म्हूण यत्न सुरू केला। गोंयांतल्या गोशाळांनी दिवाळे खातीर शेण वापरून 1 लाख पोंट्यो तयार करप चल्लां। गोंयकारांनी ह्यो पोंट्यो घेवन दिवाळी मनयतनाच गोशाळांक आत्मनिर्भर करूंक आदार करचो म्हूण 69 अखिल विश्व जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्रान उलो मारला। कामधेनू आयोग बरेचसे कार्यक्रम राबयता आनी त्या कार्यक्रमांतलो हो पयलो भाग आसा आत्मनिर्भर करपाचो, तो म्हणजे हे दिवे करपाचे। ह्या दिव्यांचे वितरण जातलें, सेल जातलो आनी त्या सेलांतल्या रेव्हेन्यूंतल्यान आमच्या गोशाळा थोडी सक्षम जातल्यो आनी हे सक्षम करपाक आमच्या गोंयच्या प्रत्येक कुटुंबान हे जे दिवाळी साजरी करतले तांचे कडेन मागणी आसा की तांणी हे दिवे लावन आमच्या एका अर्थान ते दिवे पेटयतले तितलेच आमचे गोशाळा प्रकाशमय जातल्यो अशें आशा हांव व्यक्त करता। आत्मनिर्भर गोशाळा व्हावेत ह्या संदर्भातच राष्ट्रीय कामधेनू आयोगचा प्रयत्न चालू आहे। तर ह्या वर्षी पंतप्रधानांनी म्हटलेलं आहे की कामधेनू दीपावली आपल्याला करायची आहे। मग त्याच्यासाठी प्रत्येक गोशाळेमध्ये आपण शेणाने बनवलेले दिवे करतो आहोत आणि हे दिवे सगळे गोशाळांमध्ये अवेलेबल असतील आणि ऑनलाईन पण अवेलेबल असतील। ह्याच संदर्भात आता राष्ट्रीय कामधेनूच्या आयोगानं जे हाक दिलेली आहे त्याच्यामध्ये सर्व गोव्यातले गोशाळा, इथली वाळपयची श्रीराम गोशाळा, सिकेरी गोशाळा, ध्यान फाउंडेशन, संजीवनी गोशाळा हे सगळे एकत्र येऊन ह्यावर्षी 1 लाखहून जास्त दिवे तयार केलेले आहेत। हे आपल्याला दिसत आहेत, हे दिवे आपण केलेले आहेत आता। तर सर्वांना अपील आहे की हे दिवे घेऊन आपली पण दिवाळी कामधेनू दीपावली करावी। गोवा फॉरवर्ड हो प्रादेशीक पक्ष गोवा फॉरवर्डाक सत्तेर हाडपाक वावुरतलो म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो एक्टिंग अध्यक्ष किरण कांदोळकार उलयला। ताणें पक्षाचो एक्टिंग अध्यक्ष म्हूण सकाळीं ताबो घेतलो। चांद्रा डबल ट्रॅक मेळावले IIT आड लोक रस्त्यार देंवता तो पळयल्यार केन्ना ना ती सरकारान गोंयकाराचेर पाळी हाडल्या म्हूण किरण उलयलो। येणाऱ्या काळात गोंयांत स्थानीक पक्ष असलेल्या कारणान गोवा फॉरवर्डाक सत्ते मेरेन पावप हो एक आमी निर्धार केल्लो आहा। BJP आसा आनी अर्धे काँग्रेस आसा जे काँग्रेसीनसून BJPन गेल्ले आहा। हे मेळून हे गोंय पतनाच्या सायटीक घेवन वचपाचो तेंचो प्रयत्न चल्लेलो आहा। आनी हाचे उदाहरण म्हटल्यार राती जे चांदर हांगासर रातचे तांच्यांनी मजबूर केलो। म्हाका दिसता ही स्वतंत्र गोंयची इतिहासांतली पयली गजाल आसूंक शकता घडयेक। रातचे लोकांक 4 मेरेन 5 मेरेन रेल्वेच्या रुळार हाडून बसप हे खंय तरी म्हाका दिसता सरकाराक सोबाना। फाटले 2 म्हयन्या वयर जाल्ले आहा मेळावले हांगासर खास करून आमचो महिला वर्ग, आमच्यो भयणी थंय ज्यो थाण मांडून बसलेले आहा, आपल्या घराक विसरून, आपल्या भुरग्यांक विसरून ह्या सरकारान तांकां मजबूर केल्ले आहा रस्त्यार बसपाक। हे म्हाका दिसता हेच्या पयलीं अशें केन्ना गोंयांत चडश्यो गोश्टी घडलेल्यो ना। ताका लागून लोक आनी गोंयची जनता हे ह्या पक्षान ह्या सरकाराक विटलेले आहा। येणाऱ्या काळान गोंयांत एक बरी क्रांती घडटली। स्थानीक पक्षाचे नीज गोंयकाराचे सरकार
हेच्या फुडें ह्या गोंयान उदयाक येतले काँग्रेसीचो सांताक्रूज मतदारसंघातलो कार्यकर्तो मेर्शेचो कार्लोस डिझोज उर्फ चार्ली आम आदमी पार्टीन केलो. काँग्रेसींत सामान्य कार्यकर्त्यांक खंय कोणूच विचारिना. काँग्रेसीन लोकांचो विश्वास वगडायला. बीजेपीक वडोवंक लोकांक पर्याय जाय तो खंय सांताक्रूजांत आम आदमी पार्टीची बुन्याद घालूंक वावुरतलो. आयज हांवें पळयलां काँग्रेस फकत इलेक्शन टायमार लोकांक सोदता. एक फावट इलेक्शन जालें काँग्रेसाचो हे ब्लॉक सगळे निजाम वयता. फकत तेंची इलेक्टेड एमएलए खातीर जागे उरता आनी ते कोणाकूच पार्टीक व्हॅल्यू दिना. तेंका जाय थिंगा खंय जाय थिंगा उडकी मारता. हे जावंक शकना आनी म्हाका दिसता आपाचे कॅन्डिडेट दवरतले हे सिन्सियर पार्टीक आसतले. सो लोकांचो विश्वास काँग्रेसाचेर आनीक ना. See, I will work for the AAP party first, and then if I'm getting my ticket, definitely I will work. For 14 months is enough for you to work before election, sir. Definitely. See, I'm known in the full constituency. You can go and ask anybody. गोंयचे भुरगे बेकार आसा, सरकार कांयच करिना. सगळे गोंयकार गव्हर्नमेंट जॉब सरकारी नोकऱ्यो मागिना. हांव सांगता सरकाराक परत की सगळे तरणाटे सरकारी नोकऱ्यो सोदिना पूण तांकां दुसऱ्यो नोकऱ्यो सर्व्हिस सेक्टरान म्हणा जावं मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर जे गोंयकारांक फायद्याचे जातले असल्या सेक्टरांनी तुमी नोकऱ्यो तयार करपाचे रोजगार तयार करपाची पावलां उखलपाक जाय. सरकार कांयच करना पूण स्वयंरोजगाराची फक्त भाशणां दिता. सरकाराक याद करून दिवपाक सोदता आमचे बीजेपी सरकाराक की गोंयान तरणाटे बेकार आसा, उपाशी आसा. लॉकडावनान कितल्योश्योच इंडस्ट्रीज बंद पडल्या आनी लोक आमचे बेकार उपाशी उरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रायच्या तळ्यांत कोणे तरी कॅमिकल उडोवपाचें कर्म केलां म्हूण थळाव्यांनी बोवाळ मारूंक सुरू केला. अकस्मात धवे पडिल्ले तळ्याच्या उदकांत मेल्लें नुस्तें सांपडिल्ल्यान बोवाळ पडला. शेतकार म्हणटा तांच्या गोरवांकय भंय. कर्म कोणे केला ताचो न्याय निवाडो बेगीन जावंक जाय. मायना करतरी पुलिसांनी सुवातेर वचून परिस्थिती पळयली. प्रदुशीत उदकाचें सॅम्पल फॉरेन्सीक तपासणेक व्हेलां. राती कोणे सडनली कॅमिकल कितें हाडून सोडलां. ह्या फूल इंतू गेलां आनी हें कोणाक खबर पासून आसना. थिंगा सकाळीं गणपतीचे भुरगे म्हजे बगले येयले आनी ते म्हाका सांगूंक लागले गोरवां मात सोडनाका मू थिंगा उदकांत सगळें नुस्तें मेलें मू. हे गोरवांक उदकांत जर बसलें जायत गोरवांक कितें रिएक्शन जायत वो थिंग उदक पील जाल्यार तें कितें जायत तें कांय सांगूंक जायना. सडनली कोण न्हू थिंगा मुगे दोनूय बोर्ड तुरुड्या मुट्टे सायडीन कोणे एक टँकर बो लिक्वीड रोयला. आतां तें लिक्वीड अननोन पर्सन हांवूय नको कोणलो पळय म्हणून तें उदक कलर चेंज जाला आनी जायतें नुस्तें मेलां बारीक बारीक. पुलीस बी येवन इन्वेस्टिगेशन करून गेले आनी गोवा पोल्युशन बोर्डा बी आमी मेल बी धाडल्या आनीक सॅनिटेशन इन्स्पेक्टरूय येवन चोयन गेलो हिंगा. हिंगा माणूस आसा जायती खाजनां आमची ओल्ड टायम्सांची तितून लोक नुस्त्या पुसता. आतां ते सगळीं नुस्तें हिंगा चोवपाक गेल्यार पडटा की सगळें नुस्तें मेलां हे कॅमिकलान. सो आमी इमिडियटली पुलिसांक फोन मारून देवून ह्या थारली तांकां इन्वेस्टिगेशन करपाक लायलां आनी तांकां सांगलां की तेंच्यांनी फॉरेन्सीक फोन मारून तांकां सॅम्पल घेवन तांकां आमी जाता तितून बेगीन तें कितें कसलें लिक्वीड तांकां चोवपाक लायलां. केन्ना सोडटालो कितले दीस सोडटालो वा डेली सोडटालो कितले म्हयने जालो तें आमकां कळपाक जाय. कळ्ळो काय न्ही. कित्याक आज हें आज पयल्यासा सोडटा जाल्यार आमकां खबर ना. कित्याक आमकां लोकांक सांगिल्लें तशें आमी येवन आयज पळोवपाक मेळ्ळें. कित्याक आतां हिंगेरी आमकां तेंच्या पुलिसांनी थारलेली इन्वेस्टिगेशन करपाचें आनी तांकां लोकांक कळपाक जाय कोण हो कालपेट आसा तो. बांयगिणी कोयरा प्रकल्पाचो प्लान आदींच आशिल्लो जाल्यार लोकवस्ती वाडोवंक घरां बांदूंक परवाने कित्याक दिले काय म्हूण ओल्ड गोवा नागरीक मंचाचो सरकाराक प्रस्न. काणकोणा महामाया फूड प्रॉडक्ट्सान फोव उत्पादन सुरू केलां. मांद्रेचे देवी भुमिका रवळनाथ देवस्थानाचो वर्सुकी दसरो पुनवेचो उत्सव कोविडांत तितले पुरतो जालो. राशन कार्डार कांदे दिवपाच्या निर्णयाक बीजेपीच्या बायलां मोर्चाचो येवकार. अनलॉकांत गोंयभरच्यो एक एक खबरो. बांयगिणी कोयर प्रकल्पा आड पोन्ने गोंय नागरीक मंचाचो आवाज काडूंक सुरू. जशें आमकां खबर आसा की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट नाका अशें म्हणूंक शकना पूण अशा जागेन ज्या जागेन आज इतके लोक रावता इतकी रहिवासी आसा
लोकांनी आपली कश्टाची पुंजी सगळी घातलेली आसा, लोकांनी जागा घेतलेली आसा, फ्लॅट घेतलेले आसा, लोक थंय स्थानीक जाल्लेले आसा. अशा परिस्थितीन थंय प्रकल्प येवन ते परिसराची घाण करप काय कितें हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी 2016 जर तो जागा एक्वायर केल्लो जाल्यार गव्हर्मेंटान थंय परमिशनां कित्याक दिली? बिल्डरांक परमिशनां मागीर थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन काय जावना? ते फ्लॅट घेता आसतना सब रेजिस्ट्रान जेन्ना रेजिस्टर जाल्यार लाखांनी थंय रिवेन्यू कलेक्ट जाला गव्हर्मेंटा कडेन. सो गव्हर्मेंट वॉज अवेर ऑफ ऑल दीस थिंग्स. जर ते खबर आशिल्लें तांकां जाल्यार मागीर आनी आतां सद्या हें गार्बेजीचे परत अचानक कशें उखलून येयला. ई टेंडर काडला तो अजुनी 11 नोव्हेंबराक कितें पास जावपाचो आसा. बिफोर दॅट सीएम वी हॅव रिक्वेस्टेड द सीएम तो हांगा येवन सायटीर चॅक करतलो. काणकोणच्या महामाया फूड प्रोडक्ट्सान फोव उत्पादन सुरू केलां. मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें. मार्केट कित्याक ते वळखोवपाक जाय आनी ते वळखोवन तेजें प्रोडक्शन करपाक जाय. आमी फूड प्रोसेसींग म्हणटा पण खूब गोंयांत कमी लोक आनी ओरिजिनल गोंयकार हे फूड प्रोसेसिंगाक वता. तेणी स्टेप घेतली जाल्यार खरोखर ताचें अभिनंदन करता आनी तो अभिनंदनाक पात्र आसा. आमी मॅन्युफॅक्चरींग करचेर विचार केला फोवाचेर. कमर्शियल फोव गोंयांत जे कितें फोव जे येता न्ही ते सगळे टोटल भायल्याच्यान येता. आनी गोंयांत फोव फक्त दिवाळे टायमार लोकल तयार जाता आनी ते बी तांबडे ज्योतीचे. आनी धवे फोव हांगा कोण तयार मॅन्युफॅक्चरींग करना. म्हूण आमी हो प्रकल्प उबारलो की गोंयच्या लोकांक गोंयची फोव मेळपाची हो इंटेन्शन. दुसरें आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय. स्वयंपूर्ण गोंय इतल्याच खातीर की गोंयची जे कितें भात आमी हांगा घेता आशिल्ले लास्ट एक 10-15 वर्सां जावन तें गोंयांत आमी प्रोसेस करनाशिल्ले, आमी भायर जाण्टे तशिल्ले. आमगे आतां अशें विचार केलो की गोंया भायर वता आनी भायल्याच्यान फोव जावन परत गोंया येता. ताचे पेक्षा आमी कितें हो प्रकल्प उबारना म्हूण सांगून. रेशन कार्डार 3 किलो कांदो 32 ते 33 रुपया किलोन दिवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक बीजेपी बायलां मोर्चाचो येवकार. गोवा गव्हर्मेंटान हो एक बरो निर्णय घेतिल्लो आसा आनी तो म्हळ्यार की प्रत्येक रेशन कार्ड होल्डर हाका 3 किलो 3 kgs ऑनियन म्हणजे कांदे हे प्रत्येक रेशन कार्ड होल्डराक सबसिडायज रेट ॲट द रेट ऑफ ₹32 किंवा 33 ह्या रेटाचेर मेळटले. एक्चुली पळोवपाक गेले जाल्यार कांद्या खातीर गोंयाच्या लोकांक महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका ह्या स्टेट्साचेर अवलंबून रावचें पडटा आनी चडसो कांदो जो येता तो महाराष्ट्रा कर्नाटकांतल्यान येता. स्मॉल स्टेट्स जे सगळे कंपेर केल्यान तातूंत बेस्ट सगळ्यो फॅसिलिटीज मेळपी बेस्ट गवर्न स्टेट म्हणून गोवा गव्हर्मेंटाक आमच्या फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें आसा. आमचे गोवा गव्हर्मेंट एकदम बरें चलिल्लें आसा वा गोंयांत आमच्या बऱ्यो फॅसिलिटीज आसात सगळ्यो अशें हें के कस्तुरी रंगन जे इस्रोचे एक्स चीफ आसात तांचें मत जाल्लें आसा. हे एवॉर्ड मेळिल्ल्या खातीरय हांव आमच्या गव्हर्मेंटाचें आनी आमच्या सीएमाचें अभिनंदन करता. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.